मोगाचनो कार्मेल गुड्या वयल्या कार्मेलीत फ्रादी थरपेन तुमकां सुमेस्तांक म्हजो प्रणाम. ह्या आयच्या नियाळात तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत करता. आज पवित्र सभा सान पेद्रूच्या सदरेचें ह्या बसकेचें फेस्त संभ्रमता. कातोलीक पवित्र सभेंत बसकेकी एक फेस्त आसा गाये म्हणलें तुमचें सवाल आसूंक पुरो. जेजूचीं फेस्तां आसात, मोरयेचीं फेस्तां आसात, सांता सांतिण्यांचीं फेस्तां आसात. पूण सदरेचें फेस्त, बसकेचें फेस्त हें कसलें फेस्त गाये असलो तुमचो दुबाव आसतलो. बसका, पदवी, सदरी ह्या कदेल म्हणटना आमकां तक्षण उगडासाक येवचो अधिकार, गर्व, हंकार, आभार, दरबार आनी हंभाव. पदवी म्हळ्यार सेवा म्हणली संगत आमी संवसारांतल्यान आयकून नेणाव. असो कित्याक आमकां उगडास येता गे म्हळ्यार आमचे चरित्रेंत बसकेर बसल्या रायांनी जावं दी ह्या फुडाऱ्यांनी जावं दी आमचे वयर धमकी, शिपायगिरी, दौलत चलयल्या शिवाय तांणी लोकां सेवा केल्ली उणी. कदेलार बसल्ल्यांनी कदेलाचो दुरुपयोग केल्लो चड शिवाय आपल्या लोकां खातीर जिणी जरयल्ली उणी. देखून अधिकार, बसका, कदेल, सदरी, पदवी असले शब्द आमच्या रिलिजियस वागचरेंत मेळचे अप्रूप. मेज आमकां लागीं पूण कदेलेलें पयस. पूण पेद्रूची सदरी म्हळ्यार ताणें बसल्लें तें रुखाचें कदेल म्हणलो अर्थ न्हय. तसलें एक कदेल जें साप पेद्रून नीज जावन बसल्लें तें रोमांतल्या सान पिटर्स बाजिलिका हांगासर दवरलें आसा. सान पेद्रूचे सदरेचो अर्थ इतलोच की ही एक भावार्थाची उच्चारणी जेजून इगर्ज मातेची फुडकाय पेद्रूक दिल्या. जेजून पेद्रूक इगर्ज मातेच्यो चावयो दिल्यात. हो अधिकार पेद्रू पयल्या पापसाहेबातावन ताचे उपरांत आयिल्ल्या सगळ्यांक लाभल्या. ताका आयकूंक आनी ताणें शिकयल्लें आमच्या जिणयेंत पाळूंक आमकां सगळ्यांक पातका काल कायदो आसा. हो अर्थ जावन आसा ह्या फेस्ताचो, सान पेद्रूच्या सदरेच्या फेस्ताचो. तशें म्हणटना पाप साहेब खंयच्याय राष्ट्राचो प्रेसिडेंट वा प्रायम मिनिस्टर आसले बरी न्हय, वा खंयच्याय व्हडा कंपनीचो CEO आसले बरी न्हय. जेजून पेद्रूक दिल्लो अधिकार तो सेवेचो अधिकार. सेवकाचो सेवक म्हणून पाप साहेब आपणाकच आपयता. कित्याक तो सेवका पैकी पयलो. सोम्यान निमाण्या जेवणांतून उठून आपोस्तलांचे पांय धुवन हांवें कितें केलां तशेंच तुमी करा म्हणून ताणें आदेश दिल्लो. देखून इगर्ज माता एक सेवक सभा बऱ्या समार्यागाराचें कुटां. तो बरो समार्यागार आपले बसके वयलो देवून चोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या निराधारी जुदेवाची चाकरी करता, शुश्रूषा करता. तशेंच पाप साहेब ताचे बसकेरच बसून आसना, शिकवण दितना तो बसकेर बसता आसूंक पुरो, पूण ताणें शिकयल्लें तें तोच पाळटा. आपले बसके वयलो तो तवळ तवळ उठता, घायल्ल्यांचे घाय तो बांदता आनी बऱ्या गोवळ्या बरी घायल्ल्या सांडल्ल्या चोरांच्या हातांत सांपडलेल्या शेळयांक खांदार दवरून हिंडाक तो पाटी हाडटा. तांकां पांचवो चोरो, नितळ उदक, शांत विशय फावो करता. तुमचे मदें कोणाक वर्तो जावंक जाय, ताणें खालतो जावंक जाय, ताणें हेरांची चाकरी करचो सेवक जाय म्हणून सोम्यान शिकयल्लें आसा. आमी सेवक जातना हेरांक आमचे धनी म्हण लेखता. तांकां
आमचे वयर धनीपण चलोवंक अधिकार दिता हांव. ही मनशा सैमा विरोध वेची एक प्रक्रिया. मनशा सैंब आमीच आमचो धनी म्हूण म्हणटा, पूण आमचे देव सैंब आमी धनी न्हय, आमी केवळ सेवक. सेवा करचें आमचें कर्तव्य ह्या जबाबदारी अशें म्हूण सांगता. देखून सेवक जावचें तितलें सुलभायचें न्ही. सेवक जावंक जायतो स्वात्याग, ल्हानविकाय, खालतेपण, नम्रताय गरजेची. पापा फ्रांसिसान पोवे सभेक एक फील्ड हॉस्पिटल ह्या झुजा तळार आसची एक आस्पत्र अशें म्हणून वलायला. ह्या झुजा तळार आसच्या आस्पत्रेंत सर्व धाकटेर, नर्सां, गायबांच्या ह्या रक्ता वाळो थांबोवच्या त्या प्रक्रियेन व्यस्त आसतात. तांकां हेर कितेंय करूंक या चिंतूंक थंयसर अवकाश ना. तशेंच आमी इगर्जमतेंत आसले सेवक ह्या घायिल्ल्या संवसाराचे गायबांचे जीव वाचोवचे, खंयचें चड गरजेचें आसा ताका आद्यता दिवचे सेवक जायचे, हें आयच्या फेस्ताचें आध्यात्मिकपण, पेद्रूचे सदरेचें आध्यात्मिकपण. दुसऱ्यान ह्या फेस्ताक आनी एक कूस आसा. पेद्रूची बसका म्हळ्यार न्हय मात्र सेवकाची बसका, बदलाक खरी शिकोवची बसकाय ती जावन आसा. आदी म्हाका आमचे पुर्वज प्रत्येक जावन राय नीत करून दिता आसतना ते आपणाच्या निती सिंहासनार बसताले. प्रत्येक बसका तांचें नीत करून दिवचें, सारकी शिकोवन उखल धरचें, ती शिकोवन पाळिनातल्यांक नितीन शिक्षा दिवचें मिसांव सुचायता. आदी म्हाका आमच्या गांवांत मठांनी, आश्रमांनी गुरू, मेस्त्री, संबोळू आसताले. ताणें शिकोवन दिता आसतना एक मणयेर चडोवन ते बसताले. तांचे भोंवतणीन तांचे शिस ह्या आपोस्तल धरणीर बसून तांच्या मेस्त्रीक ते आयकताले. तसलो एक खरी शिकोवन संवसाराक दिवचो अधिकार जेजून पेद्रूक दिल्लो आसा. जें कितें तूं संवसारांत आडवरतलोय तें सगळीं आडवरलें जातलें, आनी जें कितें तूं संवसारी सोडयतलोय तें सगळीं सोडयलेलें जातलें अशें म्हणून जेजूनच पेद्रूक सांगलें. हो जावन आसा जेजून पेद्रूक दिल्लो आनी पेद्रू तावन हर एका पाप सायबाक दिल्लो खरे शिकोवणेचो अधिकार. कित्याक तो जेजून पेद्रूक दिलो आनी हेरा आपोस्तलांक दिवंक ना? कित्याक जेजून आपूण कोण जावन आसा म्हणून शिसा लागीं विचारता आसतना पेद्रून तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिवन देवाचो पूत अशें म्हणून जाप दिल्ली. ताका मात्र देवान, जेजूच्या बापान जेजूची खरी वळख कळीत केल्ली. देखून पेद्रू जाणा जेजू कोण म्हणून, पाप साहेब जाणा जेजू कोण म्हणून. देखून ताणें दिवची शिकोवण खरी, ती पातयेणेची आमी सगळ्यांनी विधेयपणाच्या स्पिरितान पाळूंक जायचे जाल्ली. तशें म्हणून पाप साहेब सूख करिनात म्हणून न्हय, ते जेजूची शिकोवण आसा तशें पाळचे कुडकुड्यांतले सांत म्हूण आमी चिंतचें न्हय. जायत्या पाप साहेबांनी बरें केलां, पूण त्याच वखदा जायत्या हेरां पाप साहेबांनी वायट केल्लें आसा. ताणें स्कांदाल दिला, तांची जिणी इगर्जमातेक लजेक घालचे तसली जाल्या. पूण आमी फाटलाव करचो पाप साहेबाचो न्हय, जेजूचो. आमी पाळची शिकोवण पाप साहेबाची न्हय, पूण जेजूची शिकोवण. तांतूं चूक ना. त्या भायर पाप साहेब खंयची शिकोवण दिता आसतना आपलेस्तकी ती तो दिना. तो पयले सगळे इगर्जमाते कडेन संवाद समालोचन करता. येदोळवरेक हेरां पाप साहेबांनी, सांता सांतिण्यांनी शिकयले भावार्थाचें दायज तो विश्लेशण करता. व्हड व्हड बरयणारांची, धार्मीक म्हणयाऱ्यांची, आत्मीक डिरेक्टरांची सलाह तो घेता आनी आपले बसकेर बसून ती शिकोवण तो परगट उचारता.
तसली शिकवणूक हर एकल्या कॅथोलिक क्रिस्तावाक कायद्याखाल बांदता. देखून हे शिकवणेंत चूक ना, वायटी ना, अनिश्ट ना. पाप साहेबाचे जिणे चालींत कांय थोडे उणाचे आसूंक पुरो, पूण तांणी तांचे बसकेंत हांव शिकयल्ल्या त्या शिकवणेंत न्हय. देखूनच जेजून सांगलें, तांणी सांगचें तें करा, पूण ते करतात तें करिनाकात. तर भोवन आनी भयणीनो, आमचे वास्तविकतेंत, आमच्या चलते जिणेंत हें फेस्त आमी कशें समरोवचें, कशें जियोवचें. हें सांत पेद्रूच्या बसकेचें फेस्त या सदरेचें फेस्त आमकां कसलें लिसांव शिकयता. बरें, पयल्यान पयलें आमी खंयची सेवा मिसांवाच्या मनोभावान करूंक ह्या फेस्तांतून आमी शिकया. एक आवय आपल्या भुरग्याक 9 म्हयने आपल्या गर्भांत भोंवून ताका भुंयक हाडून ताका पानो दिवन ल्हान व्हड करतना ते आपल्या हक्काचें मिसांव, ते हेरांक करूंक जायना तें आपणावरूय मात्र करूंक साध्य जावचें तें मिसांव अशें म्हणून चिंता. तवळ ती आपली सेवा मिसांवाच्या मनोभावान करता. तशेंच आमी आमच्या वांट्याक मेळिल्ली ती जबाबदारी करता आसतना हें म्हजें कर्तव्य, म्हजें हक्काचें काम, तें म्हजे वरवीं मात्र करूंक साध्य. तें काम देवान म्हाका वयसून दिलां. हें काम हांव संतोशान करता म्हणून केदाळा आमी सांगता. तवळ सांत पेद्रूच्या सदरेचें फेस्त आमच्या अंतस्करणांत किर्लाल्लें पळोवंक मेळटा. दुसऱ्यान भोवन भयणीनो, म्हाका म्हजीच खुशी करूंक आशा. हेरांच्या सुचना आदेशाखाल हाताखाल रावूंक म्हाका नाका. केदाळा हांव म्हाका जाय जाल्लें करतां, म्हाका हेरांचें कांय पळोवन वचूंक ना म्हणून चिंता. तवळ हांव ह्या फेस्ताच्या स्पिरिता विरोध वेता. पूण केदाळा म्हजें जिवीत तें म्हजें न्हय, तें सोम्यान म्हाका दिल्लें. ताच्या कुशे प्रमाणें तें हांव गळसितां, हांव जियेतां. ताची खुशी कितें म्हणलें हांव वडिलांत हांव जाणा जाता, मालगड्यांत हांव जाणा जाता. त्या प्रमाणें हांव करतां, वडिलांक विधेय जाता, ल्हानांतय मोगान चलता. अशें म्हणून मनान चिंतून तोंडान उच्चारून कार्यान करता. तवळ ह्या फेस्ताचो तिर्ल म्हज्या जिणेंत हांव जियेतां. तिसऱ्यान भाऊ भयणीनो, आमकां आसा एक कूड, एक कुत्मो आनी एक भवार्थ. ह्या भवार्थांत आमी सर्व एक. आमचें आसा एक कुटां. पापा फ्रांसीस ह्या कुटुंबाचो वडील. तो आमचो श्रेश्ठ गवळी. ताच्या ताब्यांत दिल्ल्यो सोम्याच्यो शेळयो आमी. आमच्या गवळ्यांनी दिल्ली शिकवण आयकून ती पाळून एक एकवटीत हिंड आसा करूंक आमचे हर प्रयत्न आमी करया. ह्या एकवटाक येर हाडचें तसलें की तेंच आमी करूंक फावना. पळोवन आनी भयणीनो, हे कॅथोलिक पवित्र सभेंतले उण अवगुण वस्तून आमकां तिचे तावन वेगळी करूंक पेचाडच्यो जायत्यो अंतकाराच्यो सक्ती आमचे बोवारी आसात. तांचे विशान सत्रायेन आमी रावया. तांणी येवन तुमच्या कानांक फुलां घालतना तांच्या उतरांक तुमी भुलनाकात. तुमकां चड पवित्र पुस्तकाची या देवशास्त्राची वळख ना जावंक पुरो. देखून तांचे लागीं तुमी तर्क करचे न्हय. तुमकां जाल्यार भावार्थाचे देणें येदोळूच मेळना. तें देणें तुमी होगडाय नाकात. हें देणें मेळनातले जायते अक्रिस्तांव आसात. तांकां वचून ते सुवार्ता परगट करून दित. ह्या तुमचे विगार आसात, कोहेतांतल्यो धर्म भयणी आसात, आमचे बिस्प आसात आनी थोडे लायक देवशास्त्रीय आसात. तांकां वचून ते मेळोवन दीत. तांकां वचून ते कन्वर्टार करून दीत. तांकां बुलावंक या पुसलावंक तितलें सलीस न्हय. तुमचें नेणतुलें मन बदलूंक तांकां सुलाभ. तुमी मात्र तुमच्या पुर्वजांनी तुमकां दिल्ल्या त्या भावार्थांतय थीर रावा. चवथ्यान भाव आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत आमी आयकत हांव जेजू आपोस्तलांक हे सवाल विचारता. हांव कोण तुमी म्हूण म्हणटात? हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात?
जेजू आज तेच सवाल आमच्या लागीं विचारता, तुम्ही हांव कोण म्हूण म्हणटात? ह्या सवालाक आमच्या तोंडांतल्यान पेद्रून दिल्ले तसली जाप येजे तर आमी जेजूक मागण्याद्वारे ताचो अनुभव करीचे आनी पवित्र पुस्तकाद्वारे आमी जेजू विशीं चड आनी चड जाणा जायचे. जेजूक जाणा जावंक कितली आशा, उर्बा, उमेद आमी चडयता तितलेंच चड तो आमकां ताचे विशयांतली वळख ती बरी खबर आमकां फावो करता. सांजेरो म्हणटा, जर पवित्र पुस्तक तूं नेणाय तूं क्रिस्ताक नेणाय. पवित्र पुस्तकाची खरी वळख आमच्या भवार्थी जिविताची बुन्याद जावन आसा. पूण पवित्र पुस्तक आमी आसा तसो घेवचो न्हय. तो इगर्ज मातेन कसो विवर्सिला, विश्लेशण केला, कसलो अर्थ ताका दिला तो आमी घेवचो. पवित्र सभे सांगाता आमी पवित्र पुस्तक अणकार करिना तर, इंटरप्रेट करिना तर तवळ आमी व्हडल्या घुसपट गोंधळाक वळख जाता. त्या देखून इगर्ज मातेची दस्तावेजां पापसाहेबान दिल्ली ती शिकून वाचूंक आमी प्रयत्न करया. पवित्र सभेची दस्तावेजां आमकां कोणेन तर्जुमो केल्ली मेळना जावंक पुरो, पूण हेरां भासांनी ती जरूर मेळटात. ती वाचून समजून घेता तेन्ना आमी दुस्मानांच्या चूक शिकोवणेक वळख जायना. आनी निमाणे आमी परत पेद्रूचे सदरेक फाटीवेचे तर ते सदरेक आनी त्या सदरेर बसल्ल्यांक जायतो फरक आसा. दाखल्याक पेद्रूकच पळया, ताका कडप म्हणून सोम्यान उलो केलें तरी तो बेश्टी रेंव या माती जावन आसलो. तो अस्कत अबल आदुरो जावन आसलो. पेद्रून न्हय जेजूक कुर्साच्या मरणांतावन सुकारी मारूंक सलाह दिल्ली. पेद्रून न्हय जेजूक 3 फावटी नेगार केल्लें. पेद्रून न्हय एक फावटी आवेशान भरून माल्क म्हणल्या एका व्यक्तीचो कान कापल्लो. पेद्रून न्हय जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत रगत गमेताना आपूण न्हिदेंत गोरेतालो. मनशांचो पागी जावन आपयल्लो पेद्रू आपले मिसांव सांडून हेरां थोड्या आपोस्तलां सांगाता मासली पागूंक गेल्लो. एका वाटेन पळयतना पेद्रू इतलो अस्कत अबल आसलो की तसल्याक जेजू आपणाचो मुखेल आपोस्तल जावन विंचता. ताच्या हातांत सर्गराजाच्यो सावयो दिता. देखून भावनो आनी भयणीनो, पेद्रूचे सदरेर बसले अस्कत अबल आसूंक पुरो, पूण ती सदरी अस्कत न्हय. जेजूचे प्रतिनिधी चूक करूंक पुरो, नित्राणी आसूंक पुरो, पूण तांकां आपयलो तो जेजू क्रिस्त न्हय. देखून आमचो भावार्थ आमी जेजूचेर खंचोवया. ताच्या अस्कत हातेरां जावन आसच्या ताच्या प्रतिनिधी खातीर आमी सदांच मागया. तांकां मोगान तिडबिया. तांकां आमच्या हातांत कितें जाता तसलो सहकार आमी दिवया. तवळ देव आमचेर बेसांव घालतलो. आपलो जीव सोम्याक भेटोवन रक्तांतल्यान आपल्या मोगाक साक्ष दिल्लो तोच सांत पेद्रू आम्हा सर्वां पासत विनंती करून बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Besavam cher gal, waloi kur
देवपोन सांडून आयलो या संवसारी मनशा रूप घेतले मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलो